बाणावले मतदारसंघात कोयराचो विलो लावपाक पंचायतीन थारायल्ल्या 3000 स्क्वेअर मीटर सुवातीक थळाव्यांनी विरोध केला. पंचायतीन लोकांक विश्वासान घेनासतना जागो थारायला म्हूण थंयचे लोक उलयतात. कोयराची व्यवस्था करपाक थारायल्लो जागो सकयल्या भागांत आनी साळ न्हंयेच्या कुशीक आशिल्ल्यान लोकांचो ताका विरोध आसा. पंचायत आनी टीसीपीन जाग्याक सगळे परवाने दिल्यात. शुक्राराक गोंय प्रदूषण बोर्डाच्या ज्युनियर इंजिनियरान जाग्याची पळोवणी करून सिनियर ऑफिसरांक रिपोर्ट दिता म्हूण लोकांक सांगला. The owners, their Panchayat has proposed this site for garbage disposal without the knowledge of the owners, and they got approval from the town planning, pollution control board. They have already given the NOC to fill this thing paddy field. So without our knowledge, Panchayat has sent the proposals. आमचे हिंगा लो लायिंग लेवल वॉटर लेवल सो हे आमकां उदक हिंगा वता आनी आमगे पयली गार्बेज लायिंग जाल्यार आमी कितें करतले लोक आहा लोक रावता ही सगळी गार्बेज करमण्याची बरें आमगे हिंगा बाळाल्या तो हाडून उडोवपाची आनी आमगेले लोकांक खबर ना म्हणटा आमगे पंचायत सरपंच फोन केल्यार सरपंच आपल्याक खबर ना म्हणटा. आरटीआय मागेली आनी आमी हितूंकूय गेले. आरटीआय मेळ्ळे ते म्हाका पेपर दाखयले. सगळी ताका एनओसी मेळो आहाय. सगळी एनओसी मेळो आहाय फ्रॉम 2013 आसून आनीक आतां ती एक्वायर करपाक गेले फॉवर्ड करताय ती आतां. सो आयज आमी पोल्युशन कंट्रोल बोर्डा वचून आमी इन्स्पेक्शन मागिल्लें. आता पळोवया गोंयांतल्या हेर वाठारांतल्यो कांय खबरो. मिशन रॅबीज आनी गोंय सरकारान मेळून गोंय रॅबीज मुक्त करपा खातीर मोहीम सुरू केल्या. ह्या मोहिमे खाला लसीकरण आनी हेर उपाय येवजणी करून गोंय रॅबीज मुक्त करतले म्हूण गोरवा सांबाळ खात्याचो मंत्री रमेश तवडकरान सांगले. गोंय हे रॅबीज मुक्त जावपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान जे वॅक्सिनेशन करपाचें जे ऑपरेशन करपाचें हें सद्या की सुरू जातलें मिशन आमी घेवपाक सोदता. म्हळ्यार रॅबीज मुक्त करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान आमची पावल मारलें आसा. जे आर्थीक सहाय सुद्दां आमी तांकां त्या तरेन दितले. Next 2 months is going to be completely vaccinations, followed with sterilizations throughout the year. But complete the rabies control जातलो जाय जाल्यार minimum you have to carry out the vaccination for 3 years. VM साळगांवकार इंटरनॅशनल हॉस्पिटॅलिटी एज्युकेशन संस्थेन गोंय विद्यापीठा वांगडा मेळून शिक्षकां खातीर कॅटरिंग आनी रेस्टॉरंट वेवस्थापनाचेर कार्यशाळा दवरिल्ली. We found that these teachers, many of them came into the teaching profession with home science degrees, and they had not much exposure to the hospitality industry. So our board of studies decided that we need to familiarize them with all the processes that take place in the hotel industry. ताळगांवच्या श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमांत गोवा हॉस्पिटॅलिटी आनी फूड एक्सपो सुरू आसा. गोंय पर्यटन थळ आशिल्ल्यान ह्या प्रदर्शनांतल्यान हॉस्पिटॅलिटी कडेन संबंधीत वेगवेगळ्या देशी विदेशी वस्तूंचो आस्पाव केला म्हूण क्लायव्ह सिकेरान सांगलें. We have various kind of products, right from kitchen equipment, different brands, different makes, different. There are a lot of imported. I mean, international brands also are here. Right from cutlery, crockery, all imported brands are here. A lot of imported brands, as well as purely Indian make brands are as well here. Indian brands are also competing very closely with international brands. So, a lot of collaboration, a lot of competition, and it's a real good platform. Bureau report, Prudent. इतल्यान हे खबराची तरंगात सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.